न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम अपडेटान येवकार। हांव गौरीश बोरमाणकर। आयज दीसभर कितें घडामोडी घडल्या हाजेर आमकां सब एडिटर आमचे सांगतले। सगळ्यात पयलीं या ऐश्वर्या कडेन। आयची जी बातमी आहा म्हणजे एक केबल जे रील आसता तांकां तो हांगा वागून काल राती उजो लागलो आनी तो सुमार 14 लाख 14.98 लाखाचें लुकसाण जाल्लें आसा। आनी हिची बातमी तुमी CNPM बुलेटिनाक पळयात। तशीच दुसरी जी बातमी म्हणजे आयज मायकल लोबो हांणी कोयरा वयल्यान एक उतराचे फार पेटयल्ले आसा। तांचें अशें म्हणणें आसा की कळंगूट कांडोलीम आसा पळय थंयसर कोयरा बाबतींत ती खूब सिरियस आहा। मात हेर जे वाठार आहा गोंयचे हेर जे वाठार आहा ते मातूय सिरियस ना। स्पेशली जे म्हापसा वाठारांत कोयराचेर आशिल्ले ढीग जाल्लेले आसा म्हणटा आनी थंयसर ते वाडत आसा आनी थंयसर कोणूच लक्ष दिना। थंयसरलो अधिकारी लक्ष दिना, पंचायतूय लक्ष दिना। सो तेंच्यांनी मागणी केला की केंद्रीय मंत्री हांचे कडेन तेंच्यांनी मागणी केला की हेजेर कितें ते सुटावो करचे नाय तर मुख्यमंत्र्यान चर्चा करची। जी दोनूय बातमी तुमी CNPM बुलेटिनाक पळयात। तर कालांगूटचे आमदार मायकल लोबोन अशें विधान केलेलें आसा की म्हापशांत जो आसा ते कोयराचे ढीग पातळिल्ले आसा। थंयच्या अधिकाऱ्यांचे थंयसर कांयच लक्ष ना, ताका लागून म्हापशांत जे आसा ते कोयराचे ढिगारे वाडत आसा। मात कालांगूटांत जर पळयलें जाल्यार आमी सगळी तयारी आनी कोयराचो सगळो योग्य विलो ते लायतात अशें तांच्यांनी विधान केलेलें आसा। फुडें या दिप्ती कडेन। वर्स बदलले तरी सध्या गुन्यांवांच्या घडणुकांनी जी वाड जायत आसा ती कमी जावपाचें नांव घेना। शुल्लक कारणावेल्यान एका कार मेकॅनिकाक लोखणाच्या रॉडान मारबोडी केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला। अशोक कुमार अशें ह्या मेकॅनिकाचें नांव जावन आसा। केळणी उसगांव हो जीव घेणो हल्लो जो आसा तो जाल्लो आसा। ह्या हल्ल्यांत तो जखमी जाल्ल्या कारणान ताका सद्या GMCत उपचाराक खातीर दाखल केला। तर मजगती ह्या प्रकरणात जे पळय दोग जाण बापूय आनी पूत कुणाल सनगांवकर आनी किशन सनगांवकर ज्यांनी हो जो हल्लो केल्लो तांकां दोगांयकूय जे आसा ते अटक केल्ले आसा आनी पुलीस ह्या प्रकरणाचो तपास करतात। तर फाटल्या तशेंच आनीक अपडेट म्हळ्यार फाटल्या कांय दिसा सावन दिवचल शारांत बिबटो दिशिल्ल्याची घडणूक घडिल्ली आनी आतां त्या बिबट्याक धरपा खातीर राना खात्यान पांजरोय लायिल्लो। सो ह्या पांजऱ्यांत आतां ताका धरपा खातीर तो अडकल्लो आसा आनी तांकां यश आयिल्लें आसा। सो तशेंच आनीकूय बिबटे ह्या वाठारांत आसूं येता असो दुबाव जो आसा तो थळाव्यांनी उक्तायल्लो आसा। देखून राना खात्यानाची दखल घेवन खंय तरी फुडाराक लोकांक त्रास जावचे न्ही अशी तांची मागणी आसा। तशेंच फाटले 8 दीस जाले पालये मदल्या वाड्यावेल्या एका शेतकाराच्या शेतान कोणे तरी इल्लिगली कोयर हाडून उडयल्लो आसा आनी ताणें पुलिशेंत कागाळ करून तशेंच पंचायतीक सांगून सुद्दां तांणी ह्या प्रकरणा कडेन दुर्लक्ष केल्ल्यान ताणें तिडक उक्तायल्ली आसा। सो ह्यो तुमकां तिनूय बातम्यो सविस्तर आमच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। तर दिप्तीन 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगल्यो। अश्योय जो फुडल्यो बातम्यो येतल्यो त्यो सगळ्यो बातम्यो तुमकां 7 PM ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। कॅमेरामॅन यश बरोबर गौरीश बोरमाणकर। न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या।
पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.